थोड्या फरिसेवांनी लागीं सरून जेजूक कोसाक लागून ताचे कडेन अशीं विचारली, घोवान आपले बायलेक सोडून दिवं येता? ताणें ताका परतून विचारली, मोजेसान तुमकां कसलो हुकूम घाला? ताणीं सांगलें, मोजेसान लग्न म्हयन्याचेर पत्र बरोवन दिवन तिका सोडून दिवंक रोजां दिल्या. तेन्ना जेजून तांकां असो जबाब दिलो, तुमी आपल्या वाडेच्या देखून तुमकां असो हुकूम ताणें बरोवन दिलो. पूण रोशनेच्या औरंबाक तावन देवान तांकां दादलो आनी बायल केली. ह्या पासत मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडटलो आनी तीं दोगांय एक जातलीं. देखून तीं ह्या फुडें दोगांनूय पूण एकूच. म्हणटोच देवाताय केलां ते मनशान दोशी करूं न्हय. घरांत नव्यान भितर सोदतोच सिसांनी हे विशीं दुसरी ताका विचार केलो आनी ताणें तांकां सांगलें, आपल्या बायलेक सोडून दिवन दुसरे कडेन लग्न जायत तो पयले बायलेचेर आड पदवार कोत्ता आनी एक बायल आपल्या पोतीक सोडून दुसऱ्या कडेन लग्न जायत जाल्यार तिवूय पदवार कोत्ता. जेजून धाकटुल्या भुरग्यांक हात लावच्या खातीर लोक तांकां ताजे सोशी हाडटालो. शिसांनी तांकां कोरायेन ओत्तलीं. हें पळोवन जेजू चावळ्ळो आनी ताणें तांकां म्हणलें, सोंपुल्ल्या भुरग्यांक म्हजे सोशी येवंक दियात, तांकां आडाय नाकात, कित्याक सुर्गीच्या राजा तसलेंच. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, ल्हान भुरग्यां परी देवाचें राज मानून घेनात तो तातूंत भितर सरचो ना. उपरांत ताणें तांकां वेगेन घेवन आनी तांचेर आपलो हात दवरून तांचेर आशिर्वाद दिलो.